गोवा माइल्सान मल्टी मॉडेल ॲप तयार करून आणि कदंबा महामंडळा वांगडा करार केला, जातून कदंबा बशींचो वेळ ट्रॅक करप आणि ऑनलायन पेमेंट करून तिकेट लेगीत घेवपाक मेळटल्यो, अशें येरादारी मंत्री मोविन गुदिनोन सांगलें. तशेंच येवपी कांय वर्सांत आनी कदंबाच्यो इलेक्ट्रीक बशी लेगीत येतल्यो, अशें ताणें सांगलें. खेड्यांनी दर गांवांनी बस हे फुडें पावतली. आमची बस स्कीम, माझी बस स्कीम आमी जी लॉन्च केला, फक्त कदंबाच्यो बसच न्ही, प्रायवेट बसी आमी हायर करतले, सो दॅट बसीज रीच एवरीवेर आनी ट्रान्सपोर्टेशन फ्री जातलें. आनी इम्पॉर्टंट कितें, मल्टी मॉडल ॲप डेव्हलप्ड बाय गोवा माइल्स. गोवा माइल्स हॅव टायड अप विथ कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन. तेंच्यो बस्यो हुंयच्या टायमा हुंय पावता, रियल टायम ट्रॅकिंग. दे वील बी एबल टू पेटीएमानसून पे करपाक शकतले, मागीर डिजिटली तांकां म्हणजे स्वॅप करून, कार्ड स्वॅप करून तांकां बसीन भितर सरपाक मेळटलें. वी आर गोइंग टू इन्क्रीज द डिजिटल फुटप्रिंट टू अ लार्ज एक्सटेंट, मेकिंग इट इजियर फॉर पीपल. लास्ट मायल कनेक्टिविटी ते उपरांत मेळपा जाय. बसींतलो देंवलो आनी तो भितरल्या खेड्यान रावता, ही शूड बी एबल टू बोर्ड अ रिक्षा also or a motorbike. That also should be on the app. Many of those people, whether rickshaws or others, are coming on the app, so that's why it is a multimodal app. Because in badal transportation सगळे वदान येत आसा, and I think in due course we will be having more buses also. Electrical buses will be more because to guard the environment. And हे भाशेन म्हाका दिसता सगळे दृश्टींनी काम जायत आसा.